न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। आयज गोंयाभरान कितें घडल्या, खंयच्यो बातमी रिपोर्टरांनी आमकां धाडला आनी आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कसो आकार दिला, हेजो एक बारीकसो पाहुणचार घेवपाक आमी आमच्या डेस्काचेर या। सर्वप्रथम आमच्या बरोबर आसा आमचे डेस्क इनचार्ज सुशांतान खंयची बातमी केला तेज्या कडल्यान आयकून घेवया। दुहेरी नागरिकत्वाचो मुद्दो सद्याक गाजत आसा। पयले फावट जो आमचो राज्यसभा खासदार आसा सदानंद तनावडेन ताणें राज्यसभेन हो विशय मांडिल्लो। ते उपरांत काल मिकी पाशेकोन आलेक्स सिक्राचो मुद्दो उपस्थित केल्लो की ताजे बर्थ नोंदणी आसा ती पोर्तुगालान आसा आनी ते उपरांत राजकीय पोंड्याचेर व्हडलो बोवाळ जाल्लो। हे विशीं फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाक विचारले जाल्यार ताचें म्हणणें आसा की BJPक पुर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्यांचो आतांच कित्याक पुळको येवपाक लागलो, ही तांचे इलेक्शन गिमीक तर न्ही न्हू, असो तांणी एक प्रस्न उपस्थित केला। आनी ताच्या कोतान तो म्हणटा की तनावडेन एके तरेन एक बरो मुद्दो उपस्थित केलो, पूण लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पाविल्ल्यानय भाजपाक हेजो फायदो जावपाक शकता। आतां कशे तरेन भाजपा हेजो फायदो करून घेता तें पळोवचें पडटलें। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां दुहेरी नागरिकत्व हेजे कडल्यान सांगली बातमी जी काल खवदळ पडिल्ली। मिकी पाशेकोन जो आलेक्स हेजेर हे केल्लो। आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे उशान खंयची बातमी केला, उशाक विचारया। कुडचड्यार हंडर वाठारान जो पूल बांदपाक घेतिल्लो त्या दुसऱ्या लेनीचे कामाक सुरवात जाल्या आनी हे जे काम आसा ते जानेवारी मेरेन पुराय जातले अशें आमकां आमदार निलेश काब्रालान सांगलां। आनी ह्या ज्या पुलाच्या कामा खातीर येरादारी 5 ते 15 डिसेंबर मेरेन बंद आसतली अशेंय ताणें कळीत केलां। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार हळदोणा जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तेज्या फाटल्यान दोंगरार उजो लागलो आनी हो जो उजो लागलो तो 3 गांवांचेर हावळ येवपाचो। समज तो उजो वाडलेलो जाल्यार आनी वताच्या भरार तो आनिकूय वाडटालो, पूण थळाव्यांक कळ्ळे उपरांत तांच्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार येवन तांच्यांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो आनी जो 3 गांवांचेर जो हावळ येवपाचो आसलेलो तो खंय तरी ती घटना वाटावली। ह्यो आमच्यो तुमी दोनूय बातम्यो पुराय पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान। तर उशान 2 बातम्यो सांगल्यो। एक म्हणजे जो हॉर्डर पूल बंद आसा ते तुमी नोट करून घेवचे, थंयच्यान वयता आसतना सादूरदेन वचा। आनी दुसरी गजाल म्हणजे उजो लागपाची घडणा जी आल्दोना हांगासर घडली तेजेर कार्लूस फेरेरा आमदारान अशें उक्तायलां की लोक मुद्दाम हो उजो घालपाचो यत्न करतात जेणे करून थंय डेवलॉपमेंट येवचें म्हणून। आनी तेजेर तो आतां एक कितें तरी कायदो हाडपाक मागणी करता सरकारा कडेन की अशा तरेन जर रानाची उधळपट्टी केली, नाशाडी केली जाल्यार परतून थंय रान रोवपाक जाय अशें कितें तरी कायदो अंमलांत हाडचो अशें कार्लूस फेरेराचें मागणें आसा। आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे दुसरे सब एडिटर उत्तेजान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आजची बातमी म्हणल्यार केरी तेरेखोल फेरी धक्क्याची आनी ते धक्क्यार सद्या ती केरी तेरेखोल फेरी धक्को सद्या धोकादायक स्थितीन जाला। थंयसर फेरी येताना थंयसर रेंव येयल्या आनी ताका लागून गाडयो काडटाना ती रेंवेक लागून ती गाडयो रोमतात। ताका लागून थळाव्यांनी मागणी केल्या की हो फेरी धक्को सारको करचो बेगिनांतल्या बेगीन। दुसरी बातमी म्हणल्यार सावड्ड्या तिस्कार भायले विक्रेते येवन परप्रांतीय विक्रेते येवन फळां विकता आनी ताका लागून रोडा कुशिकत रस्त्या कुशिकत ती फळां विकता आनी ताका लागून येरादारीक आडमेळी जाता। आनी थळाव्यांनी प्रश्न केला की
हांकां पंचायत कशी कितें परवानगी धंदे करपाक परवानगी दितात हाचेर तांच्यांनी पंचायतीन लक्ष घालून खर कारवाय करपाची गरज आसा. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर केरी फेरी बोटीचो जो धक्को आसा तो केन्ना जायत हेची सगळ्यांक थंय एक आशा लागून उरिल्ली आसा. तर हे आशिल्लें आमचें न्यूज रूम बुलेटीन जे आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां ह्यो बातम्यो सांगल्यो. त्योच बातम्यो तुमकां आनीक आतां तयार करून 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर मुजरत आमचें हे बुलेटीन पळोवया 7 PM गोमंतक टीव्हीचेर. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरबामणकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.